आदलो जिल्हाधिकारी एन.डी. अगरवालान तयार केल्ल्या goakaयदो.com वेबसायटीचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले। ह्या वेबसायटीचेर गोयच्या कायद्यांची खोलायेन म्हायती मेळटली। वेबसायट मोबायल फ्रेंडली आसा आनी कायद्यांत दुरुस्ती जाल्यार नोंदणी केल्ल्या वाचकांक SMS आनी ईमेल अलर्ट वतले म्हण एन.डी. अगरवालान म्हायती दिली। वेबसायटीचे उक्तावण पणजे मॅग्नीस पॅलेसांत जाले। This website contains act made by the Parliament for the state of Goa, like Statehood Act, Opinion Poll Act, UT Act. All these acts are available. Plus, whatever act of the Parliament extended to the state of Goa, which has been passed prior to 1962, those extension details are there. On those acts, whatever rules are framed by the state of Goa, notification issued by the state of Goa, those are available. एंड स्टेट असेंबली में जितने एक्ट पास किए, जो रूल पास किए स्टेट ने बनाए और नोटिफिकेशन इशू किए, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आज की तारीख में एक्ट क्या बोलता है, अमेंडमेंट के बाद की पोजीशन क्या है, वो आपको मिलेगी। दूसरा, वेबसाइट में ये फैसिलिटी दी है, जो पर्सन मेंबर बन के इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो जैसे ही किसी एक्ट में अमेंडमेंट होगा उस मेंबर को ईमेल और SMS से सूचना मिलेगी कि इस पर्टिकुलर एक्ट में अमेंडमेंट हो गया। म्हापशा नुस्त्या मार्केटात पानां खावन मेळटा थंय वण्टीचेर थुंकपी भायल्या नुस्तेकारांचेर म्हापशेच्या नुस्तेकारांनी कडक कारवाय केली। पानां खावन थुंकपी नुस्तेकारांकडच्यान मार्केटांतल्यो वण्टी उदकान धुवन घेतल्यो। ह्या फुडे म्हापसा मार्केटात पानां खावन थुंकपी नुस्तेकारांक चलन दितले आनी जो मेरेन चलन फारीक जायना तो मेरेन मार्केटांत नुस्तें विकूंक दिवचे नात म्हण पानां खावपी नुस्तेकारांक शिटकावणी दिल्या। आम्ही ते पानां खान पळय थुकले, सगळो बाजार वेस्ट केला, तेन्ना ते आमी तेंच्याकडसून लीप करून घेतला आनी तेंकां आमी कितें सांगलां की आनीक तर पानां खान हे वण्टीचेर थुकशात तुमी जाल्यार आमी तुमकां चलन दितली आनी चलन फारीक केल्या बगात तुमकां आमी विकूंक दिवची ना हांगासर। आनी दुसरें, सकयल नुस्तें पळय वतयता ते नुस्तें बॉक्सांनी भरून तेंच्यांनी विकपाचें, अशें तेंकां आमी कंडिशन घालून आयज सांगलां। जायना, आमचे कडेन जायना। एक बॉक्स दवरतलो जाल्यार तो 150-200 रुपया घेता। आमी दिसाक जोडटात 150-200 रुपया आनी एका 200 रुपया दिवपाक आमचे कडेन जायना। आमी एक ब्लॉकचो झेल हाडीन 120 रुपयाचो जाल्यार आमी 3 बॉक्सांक झेल घालूंक शकता तो, आनी ताका एका बॉक्साक आमकां 150 रुपया दिवचे पडटा। तेजे कडेन जर इतले लाख भरपाक जायना बाजारान, तर तेणी तो स्टोर सोडपाचो, आमकां मार्केटाक दिवपाचो। आमी कशेंय पयशे उबे करून मार्केटाक हेचे दिता आमी ताचे कितें येता तेचे रेंट पळय ते। घेऊया एक ब्रेक।